प्रुडेंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया मुखेल खबरो. गोयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचेर एम.बी. शहा आयोगाचो अहवाल या संसद अधिवेशनात येवंक शकता. संसदेत आमकार केंद्रीय खण मंत्री दिनशा पटेलान दिली माहिती. मात मीन निर्गतीचेर बंदी ना. गोंयांत दरेकी 5 घरां फाटल्यान एक घर बंद. 1200 घरांनी अजूनही लाईट ना. सुमार 15,000 फामिली कडेन संपर्काचे कसलेच माक्र ना. टीव्ही ना, सायकल सुद्धा ना. पळयात गणनेचो रिपोर्ट. केंद्रीय अर्थसंकल्पातलो भांगरावेलो अबकारी कर रद्द करचो म्हणून गोंयांतल्या भांगर विकपी वेवसायिकांचो पणजी मूक मोर्चो. दुकानां बिरेस्तारा सावन 3 दीस बंद. गोल्ड डीलर्स असोसिएशन रस्त्यार. गोंयकारांक 50% सुवाती दिवपाचे एनआयटीन मान्य केल्यारूच एनआयटी प्रकल्पाक जमीन. मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले स्पष्ट. एनआयटी बांदचे पयलीं गोंय सरकारा कडेन करचो पडटलो कॉन्ट्राक्ट. आणि दुसरी सेसा कप अखिल भारतीय फुटबॉल सर्त सुरू. स्पोर्टिंग क्लब आणि साळगावकर क्लबा मदीं पयली सेमीफायनल. स्पोर्टिंगान साळगावकराक मारले टाय ब्रेकराचेर 6-5. आता खबरो विस्तारान. गोयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचेर एम.बी. शहा आयोगाचो अहवाल या संसद अधिवेशनात संसदेत सामकार येवंक शकता. केंद्रीय खण मंत्री दिनशा पटेलान मिडियाक ही माहिती दिल्या. गोंयाबरोबर हेर कांय राज्यांनी सध्या बेकायदेशीर मायनिंगाचो मोठो प्रस्न आसलो तरी ताचेर उपाय म्हणून मीन निर्गतीचेर बंदी घालप केंद्र सरकाराक योग्य दिसना अशें तांणी स्पश्ट केलां. न्यायमूर्ती शहा आयोगान केंद्रीय खण मंत्रालयाक 2 अहवाल दिल्यात. पयलो अहवाल फाटल्या वर्सा दिल्लो, दुसरो चालू म्हयन्यात दिला. निमणो अहवाल मेळपाक आनीक कांय म्हयने लागूं येता. मायनिंग कंपन्यांच्या ऑनलायन रिपोर्टिंग पद्दतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना केंद्रीय खण मंत्री दिनशा पटेलान ही माहिती दिली. ह्या नव्या पद्दतीक लागून बेकायदा खण धंदो बंद जातलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. केंद्रीय खण मंत्री म्हणटा, आमकां अंतरीम रिपोर्ट मेळ्ळा, ताचो अभ्यास चालू आसा. 6 म्हयन्यां भितर हो अहवाल लोकसभेत दवरचो पडटलो. ह्या अहवालाचेर सरकारान कितें कारवाय केल्या तो अहवाल लोकसभेच्या ह्याच अधिवेशनात मांडपाचो आमचो यत्न आसा. न्यायमूर्ती शहा आयोगाच्या अहवालांत कितें शिफारसी आसात हे खण मंत्र्यान उक्ते करूंक ना. खण खात्याचो सचिव विश्वपती त्रिवेदी म्हणटा, मीन निर्गतीचेर आमकां बंदी घालपाची ना. बेकायदा खण धंद्याक लागून सरकाराचें कितलें लुकसाण जालां हे विशीं खण मंत्रालया लागीं कसलीच म्हायती ना. गोंयांतल्यान जावपी मीन निर्गतीचेर पुराय बंदी घालची अशी शिफारस न्यायमूर्ती शहान ह्या अहवालांत केल्या अशी खबर पीटीआयन 16 मार्चाक दिल्ली. आयोगाक 1 वर्स मुजत वाडोवन दिवची अशी मागणी आयोगान केल्या. खण खात्याचे सचिव विश्वपती त्रिवेदी म्हणटात, राज्य सरकारां कडल्यान मागयिल्ली म्हायती अजून मेळूंक ना. त्या खातीर आनीक 1 वर्स मुजत वाडोवन दिवची. त्या भायर लोकां कडल्यान जायतीं निवेदनां आयल्यात. ही चडशीं कागदां थळाव्या भासांनी आसात. तांचो अणकार करप गरजेचें आसा. मुजत वाडोवन दिवपाच्या आयोगाच्या मागणेचेर केंद्र सरकार विचार करता. गोंया विशीं अहवाल रोखडोच संसदेत दवरतले. आयोगाक मुजत वाडोवन दिवं येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. निकत्याच केल्ल्या गणनेनुसार गोंयांतल्या दरेकी 5 घरां फाटल्यान एक घर बंद आसता. 2010च्या गणनेन ही माहिती उक्ताडार आयल्या. जनगणना खात्याच्या गोंयच्या कचेरीन शुक्रारा ही माहिती मिडिया सामकार जाहीर केली. गोंयांत दरेकी 4 घरां फाटल्यान एका घरांत 4 रोदांची गाडी आसा जाल्यार 1200 घरांनी अजूनही लायट पावंक ना. सुमार 15,000 फामिली कडेन संपर्काचे कसलेच माक्न ना. टीव्ही सारकेले मन रिजवणेचे माध्यम ना. इतलेच न्हय, सायकल सुद्धा ना. पळयात हो रिपोर्ट. For 2011 housing census, some few salient points I will mention to you. Total number of census houses which are recorded are 5,76,582. That you can see at A1. Another salient point is occupied census houses are 4,51,079, which is 78% of total census houses. That you can see into
A3. Then another point is census houses of good condition is 76%, and livable is also 22%. So indicators for the Goa for the housing and housing census and amenities are very good if you go to see that. Another point you can see at H9, in the 33% census houses, concrete is used as roof material. In the 63% census houses, stone packed with mortar is used as wall material. 85% households are using tap water as a main source of drinking water in Goa state, where you will find 97% households are using electricity as main source of lighting. 80% households are having latrine facilities within the premises, and remaining are outside the premises. 40% households are having closed drainage system and 25% households are having open drainage system. U7 you will find out 73% households are using LPG, PNG for cooking purposes. 87% households in Goa are using banking services. 81% households are having television sets. Then in W, further you are having 89% households are having mobile telephone, out of which 12% are having landline also. 54% are having mobile and 23% are having mobile and landline both. Another feature is 25% households are having four-wheeler, that is car, jeep or van. In other words, every fourth household is having car, jeep or van in the Goa state. These census towns are defined under three categories. A population of more than 5,000 and the working class of that village is engaged, 75% persons are engaged in non-agriculture activities. That is a criteria. Second criteria. Third criteria is a density of population is 400 and above. So these are the three criteria applicable. So here we are having 70 census towns for Goa, for state Goa. The data for the tehsil level and village level will be made available by the Registrar General through the electronic media. It may take about a month's time, 30 days or 45 days time. केंद्रीय अर्थसंकल्पातलो भांगरावेलो अबकारी कर रद्द करचो म्हणून गोंयांतल्या सगळ्या भांगर विकप्यांनी शुक्रारा पणजे मूक मोर्चो काडलो. भांगर विकपी सगळीं दुकानां बिरेस्तारा सावन बंद आसात. पुराय देशभर हो बंद पाळटात. 3 दीस दुकानां बंद दवरपाचो निर्णय गोल्ड डिलर्स असोसिएशनान घेतला. भांगरा वेवसायीक शुक्रारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. गोंयच्या तिनूय खासदारांकूय ते मेळटले. भांगरा वेवसायिकांक नव्या पद्दतीचो बरोच त्रास जातलो असो दावो असोसिएशन करता. आज आम्ही हांगा एकठांय जाल्यात is for three causes basically, which are the duties imposed by the government in the budget levy. The first thing is the excise, second is import duties, and third is TCS. Import duties are 4% on the gold value, so the prices from the 1st of April they're going to go up. That's what we feel. The second thing is the excise duty, which is a tedious process, lot of bookkeeping, and it is on unbranded items. It is 1% of 30% of transaction value. TCS is any person who is paying in cash about 2 lakhs has to pay 1% as a tax. So हेतून कितें जावपा आसा की प्रायसीस आतां वाडिल्ले आसात आनी आमकां वाटता की आनी वाडटले आनी दिस वील बी अ प्रॉब्लम फॉर ओनली नॉट ओनली फॉर द ज्युवेलर्स ऑल्सो फॉर द एंड कंज्युमर. सो आमचो रिक्वेस्ट आसा फायनान्स मिनिस्टरा कडेन कितें त्यांनी हो टॅक्सीस जे इम्पोज केल्यात ते रोल बॅक करचे. Today we have met Chief Minister Manor Parrikar आणि ताका आमी सांगिल्लें कितें हे टॅक्सीजा बद्दल जावन फायनान्स मिनिस्टरा कडेन उलोवचें आनी इफ पॉसिबल रिक्वेस्ट टू गेट बॅक रोल बॅक द टॅक्सीस. CM has left for Delhi today आणि ताणें आश्वासन दिलां कितें he'll take up the matter in the finance ministry. So we are waiting for the reply and we are also going to meet the local we are going to meet the member of parliament Shripad Naik, Shantaram Naik and Sardin and who are going to represent us in the Rajya Sabha and Lok Sabha after the rally is over. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.